नमस्कार. गोवा टुनाइट दिप्ती नागवेकराचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. साखळे चोरला घाट रस्त्याचे काम 20 महिने आडकले. मुख्यमंत्र्यान AEJE केलो सस्पेंड. बाकीच्या महत्वाच्या रस्त्यांच्या कामाची चौकशी. कॉन्ट्रॅक्टराचेर ॲक्शन. नवे मंत्री कामाक. निळखंठ म्हणटा नुस्तेमाराची येणावळ वाडोवंक यत्न. फळदेसाय म्हणटा समाज कल्याण स्किमी गरीबा मेरेन. पुरातत्वांत एक्सप्लोरेशनाक संद. जुना सावन दर म्हयन्याक लायटीचे बिल. वीज दरवाडी विशीं मुख्यमंत्र्यांकडेन चर्चा. तमनाराचे काम सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाण. कॉन्ट्रॅक्टरांची 5 कोटीची बिला पेंडिंग. सुदीन उलयलो. मोपा एअरपोर्टार आत्र्या पयऱ्यान मोर्चा. बुधवारा परत. शेकड्यांनी कामगारांचो एअरपोर्टाच्या गेटीर जमाव. पगार पडूंक ना म्हूण मोर्चा. गेटीर परत पुलीस फोर्स. सव्वीस वर्षाच्या मडगावच्या शिवम शिंगणापूरकाराक नवी जीण. बेळगावां केळलींत यशस्वी हार्ट ट्रान्सप्लांट. डोनर मेळूंक लागली 4 वर्सां. केळलींत आनीक एक यशस्वी ऑर्गन ट्रान्सप्लांट. मोपा लिंक रोडाक केल्ले भूंयसंपादनाक आव्हान दिवपी लोकांची याचिका हायकोर्टान मारली भायर. लोक मागतालो मायज कंपेन्सेशन. मोपा लिंक रोडाक मार्ग मेकळो. एका लायसन्स होल्डराक 10 परस मायज रेंट बायक दवरूंक दिवच्यो. गाडयांचे परमीट 9 वर्सां करात. रेंट बायकवाले पावले ट्रान्सपोर्ट खात्यांत. आनी पवित्र सप्तकांत पोन्ने गोंयची बेसिलिका बोम जेजू इगर्ज टुरिस्ट आनी बाकीच्या लोकांक भेटेक बंद. आयतारा 17 एप्रिला सावन 11:30 उपरांत उक्ती. खबरो विस्तारान. साखळे ते चोरला घाट रस्त्याची वर्क ऑर्डर काढून 20 महिने झाले तरी रस्तो जायना म्हूण मुख्यमंत्र्यान PWDचो संबंधित AE आनी JEक सस्पेंड केले. केरी ते चोरला हो 17 किलोमीटर रस्तो केलो. मात साखळे केरी 10 किलोमीटर केलोच ना. फाटल्या 3 वर्सांत जाल्ल्या बाकीच्या महत्वाच्या रस्त्यांच्या कामाची खंय चौकशी जातली. कॉन्ट्रॅक्टराचेर ॲक्शन. CM प्रमोद सावंतान PWDच्या एका कामाची सध्या एक चौकशी करपाचे आदेश दिल्लेले आसा. तांच्यांनी चोरला घाट ते साखळी हे जो रोड आहा त्या रोडाचे ऑड मिक्सिंग जाल्लें काम जाल्लें तेचो बरी क्वॉलिटी ना म्हणून तांच्यांनी सद्याचो ह्यो आसा JE आसा आनी AE आसा तांकां सुद्दां सस्पेंड केलेले आसा आनी सगळ्या कामाचे ऑडिट करपाक सांगिल्लें आसा. आनी जो कितें खर्च जाला तो हांच्या कडल्यान जे कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसले तांचे कडल्यान वसूल करपाक येतलो. फाटल्या 3 वर्सांत जे व्हडली व्हडली कामां जी जाल्या रस्त्याची तातूंतली हें एक काम आसा ताची चौकशी करपाक CM प्रमोद सावंतान ऑलरेडी ऑर्डर दिल्ली आसा. सावंत सरकाराचे नवे 3 मंत्री लागले कामाक. डिझल दरवाड. नुस्तेमारांची सुरक्षा मतीन धरून नुस्तेमारांची येणावळ वाडोवंक यत्न करपाचो निळखंठाचो प्लॅन. पुराभिलेखांत सुभाष फळदेसायाक एक्सप्लोरेशनाची संद दिसता. टुरिझम गांवगिऱ्या वाठारांनी व्हरपाचो प्लान. समाज कल्याणाचे स्किमींनी सबका साथ सबका विकासाचो फोकस. जे पुरातन काळांतल्यान ज्यो कितें वास्तू आसतल्यो तांची परत एक फावटी आमकां जपणूक करपाक जाय, तांचें संवर्धन करपाक जाय. आनीक तांचे जे म्हणजे मूळ हाका म्हाका दिसता की सांगे भागा भितर अशे अनेक ज्यो सायट्स आसात त्यो अजून पर्यंत एक्सप्लोर जाल्यो ना. हांव प्रयत्न करतलो की एक्सप्लोर करपाच्यो आनी गोंयचो इतिहास जो कदमकालीन आसतलो किंवा ताच्या पयलींचे आसतले हे सगळें परत एक फावटी उजवाडा हाडून ज्यो सायट्स आसात त्यो बरे रितीन मेनटेन करपाचो प्रयत्न करता आसतलो. एक बरें टुरिझम हांगा डेव्हलप जातलें, वेगळे तरेचें टुरिझम डेव्हलप जातलें. आमचो प्रयत्न आसतलो की हांगचे जे बेरोजगार युवक आसा खंय तरी रोजगारा भितर आमी इन्वॉल्व करतले. ह्या दुर्बल घटकांक सरकारी योजना कश्यो पावोवपाच्यो
आनी तांकां मेन स्ट्रिमा भितर कशें हाडपाचें हाचे खातीर कितें येवजणी करपाक जाय हे सगळें म्हजे भितर चॅलेंज म्हजे समोर चॅलेंजीस आसात त्यो ओवरकम करपा खातीर म्हाका सगळ्यांची मदत लागतली गायडन्स लागतले आनी सगळ्यां सबका साथ सबका विकास ह्या धर्तेचेर आमी हे मुखार व्हरपाक सोदतात. फिशरीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बसून नुस्तेमारांची येणावळ वाडोवपाचो निळखंडाचो फोकस. सी गोईंग फिशरमॅन आहा एक्चुअली तांकां इन्शुरन्स आसूंक जाय. दर्यान जे वयतात हांकां खरेंच ते लायफ रिस्की आसता आनी नॅचरल खंय तरी वादळ जालें मदींच कितें जालो वारो जालो जाल्यार तेंच्या लायफाकूय रिस्क आसता. बारीकसाणेन जेन्ना सगळें स्टडी जातली तेन्ना योग्य तरेन तांकां मदत करपाक उपाय करपाक मेजर आहा तो डिजल वयता तांकां. आनी दुसरें म्हणजे फिशींग कमी गावता. हे दोगूय कशें टॅली करतले तेजो इन्कम कसो वाडटलो हेजेर आमी स्टडी करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जुना सावन लोकांक दर म्हयन्याक लायटीचे बील येतले. वीज मंत्री सुदीन सांगता. ताणें वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडेन मॅरेथॉन बसका घेवन वीज खात्यांतले परिस्थितीचो अदमास घेतलो. वीज दरवाडीचेर तो मुख्यमंत्र्यांकडेन उलयतलो. तमनाराचेर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशा प्रमाण काम जातले. कॉन्ट्रॅक्टरांची 5 कोटीची बिलां पेंडींग आसात ती खंय आदी सेटल करतले. जवळ जवळ 5 कोटीची बिलां आसा अंडर रेव्हेन्यू काम केल्लीं ती क्लियर कर म्हणून इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या. फर्स्ट कम फर्स्ट बेसीस म्हणजे साधारण जून म्हयन्याक आमची सगळे डिपार्टमेंट जी कंज्युमरां बील इशू करता ती बिलां 33 दिसां ती भितर आसतली. म्हणजे मॅक्झिमम आमी धरलो 30 पूण डॉमेस्टीक आशिल्लें कमर्शियल आनी हे कमर्शियल जर आमी केले आसत जाल्यार जवळ जवळ आमकां तिप्पट रेट आनी आमचो रेव्हेन्यू वाडूंक शकता. आनी त्या खातीर ते तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्या डायरेक्शन दिल्या की एसिस्टंट इंजिनियर लेवलाक हें काम 25 तारीख पर्यंत कंप्लीट जावपाक जाय. चेंज इन नेम ऑफ कनेक्शन लोड इनक्रीज इज कॅटेगरी इन फ्रॉम डॉमेस्टीक टू कमर्शियल हें जर केलें आसत जाल्यार इमिजिएट रेव्हेन्यू इनक्रीज जावपाक लागतलो. आनी सुप्रीम कोर्ट हॅज गिवन डिरेक्शन टू द डिपार्टमेंट स्टेटिंग दॅट यू यूज दॅट and department is working on it. I want also to give them some time. Let them work out properly. JERC amka खूब instruction dila. I have asked them to put a file to me. I want to take concurrence from CM also. खंयची गोष्ट वाडटा आसतना मुख्यमंत्र्याक ती कळपाकूच जाय. सो ह्यो सगळ्यो गोष्टी मुख्यमंत्री एज अ फायनान्स मिनिस्टर म्हणून आमी धाडटले. And if he agrees, then only procedure will start. एडवर्टायजमेंट पेपरांनी आयल्या इंटरव्यू घेतल्या त्या भुरगे जर 10 वर्सां ओवर एज आसा मुख्यमंत्र्या कडेन एज ए फायनान्स मिनिस्टर हांव स्वता उलयतलो आनी ह्या भुरग्यांक योग्य न्याय दिवपाचो प्रयत्न म्हजो आसतलो. इंटरव्यू घेवना तांकां आमी कांय करूं शकना. मोपा एअरपोर्टार आत्र्या पयऱ्यान मोर्चा. आज परत मोर्चा. शेकड्यांनी कामगारांचो जमाव एअरपोर्टाच्या गेटीर एकठांय. पगार पडूंक ना म्हूण खंय मोर्चा. गेटीर पुलीस फोर्सूय पावलो. फाटल्या फावट एअरपोर्टाच्या एडमिन बिल्डिंगेचे हारशे फोडिल्ले. ट्रकांक उजो घाल्लो म्हूण बोवाळ जाल्लो. मोपा एअरपोर्ट हांगा आयज सकाळी जे वर्कर आसात भितरले जे काम करपी वर्कर जे आसा तेंच्यांनी पेमेंट मेळोंक ना खातीर तेंच्यांनी स्ट्रायक केल्ले. पण आमकां आतां भितर वचपाक दिना आनी खंयचेच इन्फॉर्मेशन ते भायर करपाक दिना. त्या खातीर आमी आतां सद्या भायरूच आसा. पूण भितर पुलीस भितर गेल्ले म्हणून सांगलेले पण अजून मेरेन कांय भायर आयलेले आमकां दिसूंक ना. एकंदर सद्या जे डे बाय डे जे वर्करांचे इश्यू जे आसा मोपा एअरपोर्टार जे काम करपी आसा ते इनक्रीज जायत आसा. स्टुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी म्हणे. 26 वर्साच्या मडगांवच्या शिवम शिंगणापूरकाराचे बेळगांवां केली हॉस्पिटलांत हार्ट ट्रान्सप्लांट जाले. ट्रान्सप्लांट यशस्वी. गोंयचो दोतोर रिचर्ड साल्डानान ताजेर सर्जरी केली. शिवमाक ऑर्गन डोनर मेळपाक 4 वर्सां लागली. केएलीन हे आदी अशे कितलेशेच यशस्वी ऑर्गन ट्रान्सप्लांट केल्यात. शिवमाक नवी जीण. So we started our program 3 years ago and this is our 3rd transplant. This is the first interstate transplant. We have had a shortage of donor organs, that's why there has been a delay and Shivam has had to wait 4 years. But he's also been persevering with his medical treatment and we are glad to do his heart transplant successfully this month.
because this KL is basically charitable hospital, and we work cost to cost. Where in most of the hospitals there are all corporate hospitals. Their motive is to earn money. Here, our motive is totally give a service to the people. 4:30 वाजता आली, मग प्रॉब्लेम जालो, सो वेट केलो 2 वरां लागून. सो म्हाका कॉल येयले, सो डोनरी मेळ्ळो म्हणून 15th येयलो हांगा केएलीन, 16th ऑपरेट जालें आनी आतां हांव केएलीन आसा. 25 days जाले. सो आतां फाल्यां डिस्चार्ज आसा. सो सगळे ओके, पॉझिटिव्ह सगळे ओके आसा आनी आतां सगळेंच ओके. डॉक्टर रिचर्ड सरान बी सक्सेसफूल केलें ट्रान्सप्लांट. सो आतां सगळे हेल्दी आसा, नॉर्मल लायफ अशी, न्यू लायफ. सो ओके. मोपा एअरपोर्ट लिंक रोडा खातीर जमीन संपादना आड थळाव्यांनी घाल्ली याचिका हायकोर्टान भायर मारली. सरकारान हायवे कायद्या सकयल भूंयसंपादन केल्ले जाल्यार थंयचो लोक फेअर कंपेन्सेशन कायद्या सकयल सरकारान जमीन घेवंक जाय आशिल्ली असो दावो करून मायज लुकसाण भरपाये खातीर हायकोर्टांत गेल्ले. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. एका लायसन्स होल्डराक 10 परस मायज रेंट बायक दवरूंक दिवच्यो. गाडयांचे परमीट 6 वर्सांनी 9 वर्सां करात. तशेंच अनधिकृत रेंट बायक बिझनेसाचेर कारवाय करात म्हूण रेंट बायकवाले ट्रान्सपोर्ट खात्यान पावले. असिस्टंट डायरेक्टर म्हणटा मागणी सरकाराच्या कानार घालता. रेंटा बायक लिमीट घाल्ले आसा 10, मिनिमम 10 गाडी दवरच्यो म्हणून एक परमिटाचेर, एक लायसन्साचेर. पूण तें पॉसिबल ना, 10 गाडयांनी धंदो जायना म्हणून आमी आमचें कितें आसा तें दिलां तांचे कडेन. त्यो गाडयो आसा त्यो तश्योच दवरच्यो आनी ते रिप्लेसमेंट टायम जे ताणें 6 वर्सां केला. आज गाडयांचो रेट खूब वाडिल्लो आसा. एक गाडी लाखाच्या वयर पडटा आनी 6 वर्सांनी ती गाडी रिप्लेस करप बी शक्य जायना. ज्यो गाडयो आहा थंयच दवरपाच्यो, जावं त्यो 20 आसूं, 30 आसूं, 50 आसूं, कोणाशें आहा थंयच दवरपाच्यो. फुडें तुमी रूल कितें काडटा तो काडा म्हणून सांगला. सद्याक कितें चलता तेंच आमी मेंटेन करपाचें म्हणून सांगला. आनी वायट नंबर प्लेटिंगाचेर आमचो उरलो तुमकां. मेजॉरिटी वायट नंबर प्लेटिंग आहा आनी ह्या वायट नंबर प्लेटिंग लागून आमचो रेंट बायक पळय आमचे आहा न्हू, आमी लिगल बिझनेस पळय करता न्हू, तेजेर आमकां खूब आड येता. टॅक्स भरून काय फायदो जायना. आमी परमीट भरता, पोल्युशनाक पयशे आमचे, इन्शुरन्साक पयशे, सगळे इतले पयशे आमी भरून आमच्यो गाडयो घरा आसता आनी वायट नंबर प्लेटिंग रोडार आसता. आनी ह्यो गव्हर्मेंटान बी आतां पळय सगळी रेटी वाडयल्या पळय, हितून गव्हर्मेंटाक हितून कांय फायदो ना. हितून फायदो आहा ट्रॅफिक सेलाक. आतां हेल्मेटाक 1000 रुपया फायन आहा, 500 रुपयान सुट्टा आनी चडश्यो आनी गाडी पासून रेंट कार पासून ती रेंट बायक समज प्रायवेट आहा ही 10,000 पासून परमिटाक म्हणटा ती फायन आहा म्हणटा पळय, ती 1000 रुपया 2000 रुपया ते दिता आनी सोडटा गाडी. कित्याक 10,000 फायन एक कोण फायन घेयना. की आमची एक्झिस्टिंग गव्हर्मेंटाची स्कीम आहा, देर मॅक्झिमम व्हेकल्स ऑन पर लायसन्स इज 10. ते कितें म्हणटा आमचे थोड्याच्यो 10च्या वयर सुबेज आहा. सो एट प्रेझेंट म्हणटा बिकॉज ऑफ पॅन्डेमीक आमचे 2-3 वर्सां बिझनेस कांय जावना. तेका लागून आमकां आहा त्यो गाडी आमच्यो रिटेन करच्यो आसात. हो एक डिमांड आहा तेजो. दुसरें म्हणटा ते लायफ ऑफ मोटरसायकल ओ मोटर व्हेकल ऑन लायसन्स इज मॅक्झिमम 6 years. ते कॉस्ट बायकीचो वाडला आनी मागीर गिरायक नासले म्हणून ते म्हणटा आमकां ती 6 years आहा ते 9 years करचे म्हणून. सो दीस इज देयर डिमांड. So I have told them that we will forward your request to the government and whatever is the government policy, we will decide on. गोयची बॉम्ब जिजस बसिलिका बेरेस्तार ते आयतार सकाळ मेरेन टुरिस्टांक खातीर बंद. क्रिस्तांवांचे सध्या पवित्र सप्तक चल्ला. आयतारा सकाळी 11:30 उपरांत टुरिस्ट आनी बाकीच्या लोकांक खातीर चर्च उक्ती जातली. ह्या सप्तकांत मॉन्टी थर्सडे, गुड फ्रायडे आनी आयतारा इस्टर संडे. On Monday, Thursday, we have the services in English at 5 o'clock. On Friday, we have the services at 3 o'clock in English. And on Holy Saturday at 11 o'clock, just before midnight, we have the Easter Vigil in English as well. On the following day, Sunday morning, we have 3 masses. 2 masses are in Konkani, that is at 7 and 8. And at 9:15 we have the Mass in English. So the services in the Basilica are during the novena, during the Holy Week are in English, while on the other side at the cathedral they are in Konkani.
We have been avoiding the intake of tourists because the environment becomes a little more noisy. So to keep this environment and to prepare ourselves and the church for the services, we have this church, the Basilica, closed for the 3 days. And we are open for the Catholic community, be they Goans or they come from other places in India or abroad, so that they can participate in the Holy Triduum, which is Monday, Thursday, Good Friday and Saturday. रवी मंत्री आणि तेवटेन ताचो पूत रितेश फोंड्यान नगराध्यक्ष, मगोची नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष दोगांकूय फाटल्या सप्तकांत देंवयल्ली. आता बीजेपीचो रितेश आणि अर्चना डांगी उपनगराध्यक्ष, दोगांय बिनविरोध. रवीची दोगांकूय परबी. फोंड्या म्हालाक 4 मंत्रीपदां दिल्यात. उदरगती खातीर खंय 4 मंत्र्यांनी एकठांय वावरूंक जाय. रितेश नायक आज फोंडा म्युनिसिपालिटी एका बिनविरोध निवडून येयल्ले ताचें अभिनंदन. आणि तशीच उपाध्यक्ष बिनविरोध राहिलेले तेजे बीन अभिनंदन हेजे आमचे डांगीचे. आणि त्याच बरोबर जे सगळे कौन्सिलर आशिल्ले सगळे कौन्सिलरांनी सपोर्ट केला, एकमतान केला, त्यांचे मी अभिनंदन करता हांव. आणि हे फुडें फोंडेच्या विकासा खातीर एकठांय काम करचें. आणि कसले फरक नासतना 10 म्हणजे कितें 15 वार्ड आसा 15 वार्डांनी काम एक सगळ्यांचे करचें. आणि आमचे सरकाराचे आतां जे डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार आसा, आमचे सरकार जे आसा भारतीय जनता पार्टीचे, तेन्ना हांगा ह्या तालुक्यात 4 मंत्री आसा. 4 मंत्री जे आसा तेजे कडेन आमी अपील करतात आणि तेणी आमकां सगळे एकठांय येवन आमी प्रयत्न करतले की आता सरकार आमचें आसा, आमी जाता तितले बेगीन ते शॉपाचें ऑक्शनींग करतले. अशें जे ट्रान्सफॉर्मर रिचार्ज जावपा आसा तोय आमी प्रायोरिटीचो घेतले की ट्रान्सफॉर्मर रिचार्ज जातकी ते लायटी सगळे कनेक्शन जातले, लायट येतली, इलेक्ट्रिसिटी. सो ते आसा. आनी बाकीचे जे खूब हे आसा आमचे आता विचार आसा. आणि आता आमचे कावन्सिलरान 1 वर्स आता फाटीं फेरले आसा तेन्ना आमी आमचे नवोदित मिनिस्टर रवी नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला आणि आमचे वांगडी कावन्सिलर आणि आमचे चेअरपर्सन रितेश नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला आमी बाकीचे डेव्हलपमेंटाची कामां आसा ती सगळीं एकामेका कडेन व्हरून सगळीं आमी फुडें सरपाचो. फोंड्या म्युनिसिपालिटी कडल्यान प्रोजेक्टा खातीर विवेक प्रभू. पेडण्या फकीरवाड्यावेल्यान मोपा एअरपोर्टार ट्रकांची यो वच बरीच वाडल्या. लोकांनी जीव मुठीन धरून पांय भायर घालपाचो. मोपा एअरपोर्टार यो वच करपी ट्रकांक हायवेचो रूट दिला. मात शॉर्टकट पडटा म्हूण ट्रक फकीरवाड्याचो रूट धरतात. लोकांची गटारां फोडल्यात, पाडकां मारल्यात. आमदार आल्लेकारान लक्ष घालून खंय थंयचो ट्रकांचो ट्रॅफिक बंद करचो. त्रास जाता. ल्हान भुरगीं आसा, ल्हान भुरगीं बी आहा जाल्यार रस्त्याचे कुशीकच झाड आहा तेका लागून आमकां याद जाता. तुम्ही मागणी किती आसा बंद जावचे? ट्रक हे कंपल्सरी बंद जावंक जाय ना तर पर्याय ना. कारण ते ट्रकवाल्यांची परिस्थिती सांगता घरातल्यान भायर सरल्या उपरांत की ना कोणची गॅरंटी ना असे सुसाट येतात. आता जस्ट 5 मिनिटां पहिलीची खबर मी येता असताना वाटेर तुसर एकटो फूल हे मारून गेलो, करकरात गेलो. आणि परिस्थिती आमची अशी असा भयंकर बिकट परिस्थिती. आमच्याकडे गाय असत, आमची वासरा असत, परत त्याच बरोबर कुत्रा म्हणा असं आमची भुरगीं असत. देगे आमची प्रायमरी स्कूल असा. त्या प्रायमरी स्कुलाक आता कुंब्याच्या वयच्यान भुरगीं आमची चलत वयतात की ना. परिस्थिती अशी की ना आमच्या पोटात त्या पालकांच्या पोटात धुकधुक असता कारण ते सुसाट येतात. वांगडी ना म्हटलं तरी 15-20 असे ट्रक लाईनीत येतात ते आणि ऐकून घेण्यात ते आणि ओव्हरलोड गाडी आणि ओव्हर स्पीड असतात. त्याच्यामुळे की आमच्या जीवनाक भयंकर धोको जाल्लो. केन्ना आमकां उडोवन दिता आमकां सांगूंक येना ना म्हणून आमकां ही फातराची वाहतुकीची गाडयो आमकां ह्या रस्त्यान तरी नाकाच नाका. ते सायडीन जावचे हायवेन जावचे 10 टायराचे आता डंप तुमकां वाहतूक इतके नाही तुमचा आणि तुमकां रायटच दिवना. रायट तुमकां हायवेच जाय ना. जाया तुम्ही माझा काय ना तुमकांय पोडा म्हाकाय माहिती माझा दुखून पोडा तुमचाय पोडा पण तुम्ही हायवेसून तरी जायना हे लागोपाठ येऊ नको. इलेले 5-5 10 एकदम वावणी येतात त्यांना 10 टायराचे टायर ह्यासून गाडी आहे ह्यांका राईट दिली ह्यासून काय परमिशन दिला नाही दुख नाही रुटच नाही सोडून दिला रूट ना कर त्यांना ह्या ट्रक नका त्यात आमची वासरा बिसरा मारल्या नाही त्या वाटेत साईड सुद्धा दिलं पाठोपाठ असतात पिऊन असतात
ताका लागून आमचे सबन गटार म्हणजे हेका देखीन सबन काजी आमी उडयले थंय गटार कसा उडयलो कोसून थंय रेडकार हेका मारल्या आनी त्या रेडूक मेले मो हे ट्रक येतात पळय ते आमकां त्रास जाता ट्रकाचे आमची ल्हान ल्हान भुरगीं आहात आमचे कडेन की माझ्या कडेन बाबा येवतले चोकून म्हाका कितें जमाना पांय म्हाजे सारखे ना तेन्ना हे ट्रकाचे कितें म्हणून करपाचें आमी रातभर चालू असतं सकाळी 8 सिमेंट घातलेले बुड्या वयल्यान सिमेंटा वयल्यान ते रस्ते आमचे दूर हे बसून मोडून ते वय मोडून बसून ते आमचे गेले म्हापशा ट्रॅफिक जॅम पार्किंगाच्यो कटकटी नित्याच्योच सोमारा जाल्ले पालिकेचे बसकेन ह्यो गजाली जाग्यार घालपाचें थारला अंडरग्राउंड केबलिंग पार्किंग आनी ट्रॅफिक जॅमाचो इश्यू जाग्यार घालूंक पालिका प्लॅन करता म्हूण नगराध्यक्ष सांगता कांय वॉर्डांनी प्रायोगीक तत्वाचेर सिवेजीची कनेक्शनां दिवपाचें थारला अंडरग्राउंड केबलिंग असो किंवा ते सुवेचेचो आमी पळयता 7-8 वर्सां पासून हो विशय चालूच आसा म्युनिसिपालिटीचो फायलिंगचो सगळे विषय आसा निर्णय कितें जालो सीव्हीजीचे जे जाल्यार कनेक्टिविटी दिवपाचे थारयला ट्रायल बेस लागचे जे वॉर्ड आसा पळय ते घेतले म्हणजे वॉर्ड नंबर 7 म्हण वॉर्ड नंबर 8 वॉर्ड नंबर 20 आणि वॉर्ड नंबर 19 हे लागचे भाग आसा पळय ते पयलीं सुरू करतले आनी रोखडेच मागीर फाटले केबलिंग जे इंटरनल रोड आसा पळय ते म्हणजे कनेक्शन ते अंडरग्राउंड जातले आणि भायर मेजर आसा पळय ते रोड फोडटले डिगींग जावं शकता सो अशा रितीन जे आसा पळय ते चडशे भितर काम व्हडलेशे त्रास जावचे ना वॉर्डाक ते अंडरग्राउंड केबलिंग न्ही ते भायले मातशे जावं शकता पण आमी कितें म्हणलां की पर्याय ना थोडे गजाली ते करून डेव्हलपमेंटाक जाय आमकां जाल्यार गरज आसा सो बेगींतल्या बेगीन जावचें आनी कवरिंगूय तेंचें बेगीन जावचें काम सोंपल्या म्हयन्या भितर अशें आमी एक ठराव घेवन तांकां दितले आमी आसा आयज म्हापसा म्युनिसिपालिटी हांगासर आनी आयज म्युनिसिपालिटीन सगळ्या कावन्सिलरा बरोबर सगळी एक मिटींग घेतलेली आसा आनी ते मिटिंगेन हे 3 मुद्दे हायलायट जाल्ले आसा की म्हापसान सिवेज प्रॉब्लम अंडरग्राउंड केबलिंग आनी पार्किंग प्रॉब्लम जाल्लो आसा सो तेंच्यांनी तेचेर कारवाई करता म्हणून बेगींतल्या बेगीन अशें थारायल्लें आसा स्टुडंटा खातीर नवसराज सालगांवकर नॅशनल थिएटर आनी मार्केटाचो इश्यू पणजे महापालिकेन तापलो 17 वर्सां जाली थिएटराचो इश्यू हुमकळ्ळा तो सेटल करपाचेर विशय आयलो पणजे मार्केटांतल्या लिव्ह अँड लायसन्साच्या इश्यूचेर महापौर म्हणटा कोणे तरी मार्केटवाल्यांक चिथायल्यात तांकां भायर मारतले म्हणून खंय भंय घाला फुर्ताद म्हणटा महापालिकेंत मनात मारीत तो कारभार The agenda was national theatre in the market. So now market, what we've done is basically we've done a draft basically of our points and what the tenant association had proposed. So we can present the points again, resubmit the points again to the government so they can approve it. Practically there is no difference between the live-in license and the lease license. Everything is exactly the same. Now if somebody has convinced them that because of it's called a live-in license that we will throw them out or something like that, which is not the case. So now there are certain points like repayment of the interest, repayment of past dues, time period, succession, all of those things are issues. So that we will send it to the government. So National Theatre now we have come to a resolution. Now see, our issue has been pending since 2005 and 2022. I don't know how long everyone expects this case to be going on. So now we have put forward a case for settlement for 400 square meters. We will again send this to the government for approval. We will push for a higher FER. We are depending on what the councillors want. We will set it as a full commercial and we go at least some way towards making the corporation independent in terms of. I found that what the law department has vetted and what these people have brought is two different things. They are only trying to safeguard the interests of the tenants. You tell me, my friend, suppose you are the owner of a shop and you lease it out to me. I can dictate terms, that this is my agreement or you will give agreement. In National Theatre, I have given you the full documents. Verbatically, in writing, the clauses, this thing, years, everything. That fellow has not paid any amount. Got a point, no? And he is asking for compensation, which is not correct. व्ही फॉर वेलंगाची 5वी अखिल गोय व्हॉलीबॉल सर्त 27 ते 30 एप्रिल जाता प्रत्येक टिमीन 3 राष्ट्रीय 3 गोवन असो फॉर्मॅट आसुकूच जाय म्हूण खेळा मंत्री आयोजन मुखेली गोविंद गावडे उलयलो
सर्तम हाड्डोळ वेलंगा जंक्शनार नव्यान तयार जावपी ग्राउंडार जातली. आमचे वेलिंग जे जंक्शन जे आसात जो आमी नवो ग्राउंडाचो एक बांदिल्लो आसा ताका स्टेप्स आनी जे वड जे आसात थंय आमी करपाचो थरलेलो आसा. आतां आमी म्हणल्यार नॅशनल लेवला वयलो टुर्नामेंट ह्या टुर्नामेंटाक मिनिमम 6 टिमी ज्यो आसात तांकां आमी इनवायट करतले किंवा तेजे पार्टिसिपेट जावपाक शकता फर्स्ट कम फर्स्ट बेजीस. ज्या टिमीक 3 तुमी नॅशनल प्लेयर घेवपाक शकता आनी 3 जे प्लेयर जे आसात ते गोवन प्लेयर आसपाक जाय अशे तरेचे एक कंपल्शन आसा. उद्देश इतलोच आसा की बरे खेळगडे नॅशनल लेवलावयचे प्लेयरांचो खेळ आमचे ह्या गोंयचे जे व्हॉलीबॉल जे प्लेयर जे आसात तेंच्यांनी पळोवचो. कारण आमचे गोंयचे आनी खास करून म्हणजे फोंडा महालांतले बरेचशे व्हॉलीबॉल प्लेयर्स आमचे नॅशनल लेवलाचेर सुद्दां पाविल्ले आसात. नॅशनल टिमीक सुद्दां पार्टिसिपेट जाल्ले आसात आनी तातूंतल्यानूच ह्या व्हॉलीबॉलाक एक भरारी दिवपा खातीरूच आज वी फॉर विलिंगच्या माध्यमांतल्यान आमी हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपाचो ठरलेलो आसा. हेजेर एक नवो स्टँड आमी वुडन स्टँड जो आसा ऑलमोस्ट द सिटींग कॅपेसिटी विल बी 1500 अराउंड 3000 या म्हणजे स्टँडाचेरूच आमी 1500 प्लस आमी जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर जो उबे केल्ले आसात म्हणजे आमी स्टेप्स बांदिल्ले आसात बाकी सगळ्यो ग्राउंड आमी केल्लो आसात. ऑलमोस्ट जवळ जवळ 3000 लोकांची सिटींग कॅपेसिटी. तातूंत भितर गर्ल्सां खातीर स्पेशल स्टँड आसतलो. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.